Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन कार्यक्रम पळयतशिल्या सकड आमगेल आत्मीय वीक्षक वर्गाक नमस्कार. आयचे देवदर्शनांतू हांव आनी एक पटी आनी एक देवस्थान घेवन तुमगेल घरा आयल्या. आज ही होन्नावराचे रायन केरे आसचे श्री गणेश मंदिराचे दर्शन तुम्ही आमगेल कार्यक्रमा करताची. कार्यक्रमाक सकडांकय स्वागत. गणपती तुका प्रथम वंदना, गणपती तुका प्रथम वंदना, दीनदयाळा शिवनंदना, दीनदयाळा शिवनंदना, गणपती तुका प्रथम वंदना, गणपती तुका प्रथम वंदना. विद्याधिपति कला गुणनिधि, विद्याधिपति कला गुणनिधि, राख कृपाळा हे जगमानी, राख कृपाळा हे जगमानी, गणेशाभिमानी बालक आम्ही, गणेशाभिमानी बालक आम्ही, सांता माधवदासु तुझी अंगेलो धनी, सांता माधवदासु तुझी अंगेलो धनी, दयानिधी प्रथम वंदना, गणपती तुका प्रथम वंदना, गणपती तुका प्रथम वंदना, दीनदयाळा शिवनंदना, दीनदयाळा शिवनंदना, गणपती तुका प्रथम वंदना, गणपती तुका प्रथम वंदना, प्रथम वंदना, प्रथम वंदना. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं, निवारयाशुनिष्टानि साधयिष्टानि माधव. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरुगता, अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणाद् भवेत्. वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. मेगेल नाम राघवेंद्र श्रीनिवास भट म्हणून सांगून, मेगेले बापसूल नाव श्रीनिवास नरसिंह भट.
तेच प्रमाणे मागीर बापुल्यो पुरुषोत्तम अनंत भट हांगेल्या दोगू लोकां कडच्यान म्हाका कशें की एक ज्ञानोदय जालो, ज्ञान दिलें, उपनयन संस्कार आदी पूर्ण संस्कार म्हाका दोगू लोकांनी एक मनाचेर दिल्लो आसा. त्या निमित्यान करता म्हगेलें जीवन धन्य करून घेवच्याक वेंकटरमणाल दिननित्य हांव पूजन अर्चन करून नाशिल्लो. खंयचे एक म्हालगड्याच्या जाग्याचेर आमगेल्या म्हालगड्यांनी पुर्वजांनी एक बांयंत गणपती प्रतिम दवरली. ती खंयच्या उद्देशान दवरली, कसल्यान दवरली आमकां कसलें कांय गोतना की एक सुसंदर बायलो ते गणपतीक देवस्थान करून बसचेना म्हणून एक सुसंदर बायलो. ते सुसंदर म्हळ्यार अशें जालें म्हणून सांगल्यार आमगेल्या एक समाजाची गण्य व्यक्ती जावन आशिल्ली तसल्या मंगळूर गणेश बिडी वर्क्साच्या जगन्नाथ गोविंदराव शेणै म्हणून तांगेलें कसलें की एक कश्ट निवारणेक इश्ट साधनेक वेंकटरमण देवस्थानांत आयले ते तेन्ना तांकां वेंकटरमणान एक मार्गदर्शन म्हाका एक सूचन दिले प्रकार तांकां एक ते कश्ट निवारणेक एक मार्गदर्शन दिलें. ते मार्गदर्शना प्रकार तांकां तांगेले एक परिहार करच्याक म्हाका सांगलें. परत आमी वचून आमगेले सर्व वैदीक समूह समेत थंय वचून तांगेल्या घरा कडेन तो परिहार करून येनायलो. आनी तांगेले एक हांव विज्ञापन दवरली की तुमी एक गण्य व्यक्ती आसाची, समाजाक एक मार्गदर्शन दिसलेलो व्यक्ती आसाची, तुमगे निमित्तान आमगेले एक म्हालगड्यान एक गणपती एक बांयंत दवरलो आसा. त्या बांयंत दवरलें गणपतीक एक सान मंदीर बांदून दिवका. ते गणपतीन एक जागो म्हालगड्यांक एक दिलेलो आसा. त्या निमित्तान करता त्या जाग्याचेर म्हाका सान एक मंदीर बांदून घेवन 4 लोकांक उपकार करून तुमगेले वरी तांकां कश्टांतल्यान सुखांत हाडची म्हगेली इच्छा आसा ही हांव प्रकट केली. त्या निमित्तान तांकां एक म्हयनो तांकां एक आमकां एक म्हयन्यान आमी ताजें आमकां तुमकां सांगताची म्हणून सांगलें. त्या प्रकार एक म्हयन्यान तांणी करेक्ट आमकां सांगून घेवन एक म्हयन्यान सांगलें की आमी मंदीर बांदून दिवचें. आमी सर्व तरी देवान आमकां प्रेरणा दिल्ली आसा आनी मंदीर बांदून दिवचें आमी सशक्त आसाची अशें म्हणून तांणी सांगलें. त्या प्रकार तांगेले अवसुलातान खंयचे एक 2000 इसवींतू हें तांकां हे देवस्थानाचें फावंडेशन म्हळ्यार शिलान्यास केलो. तांगेले आवसून तांणी सर्व लोकांनी मेळून शिलान्यास केलो. तशें तांकां आमी समीत कुलदेवस्थानां तांगेले शांती कामाक्ष देवस्थान रामनाथ हिंदू थंय वचून दिव्य दर्शन घेवन त्या देवाला प्रसाद तांकां देवाले मागून दिलेलो आशिल्लो. त्या प्रकार तांणी आमकां देवस्थानाक कसले एक तांकां सहाय करता धनसहाय ते संपूर्ण रितीन आमकां धनसहाय करून हें मंदीर हे नमुने आतां तुमी पळयले प्रकार हे नमुने तांणी निर्माण करून दिलें. त्या प्रकार खंयचे एक 9 तारीख फेब्रुवारी 9 तारीख 2000 इसवींतू 8:21 ही देवस्थानाची प्रतिश्ठा गणपती ह्या मंदिरान तो सुंदर जावन घेवन बशिल्लो आसा. आनी त्या वेळाचेर तांणी सर्व लोकांक अन्न संतर्पणेची की प्रत्येक लोकांक घेवन तांणी सेवा घडयल्ली आसा. त्या प्रकार ताजे नंतर प्रति वर्ष एक देवाल सेवेंतू आमी देवाले खंयचे एक हांगा भक्त लोक मस्त लोक येवन देवाले सेवा घडयत आशिल्ले. त्या प्रकार आमी खंयचे एक 2001 इसवी 2001 7वो म्हयनो म्हळ्यार जुलय म्हयन्यांत 13 तारखेक 1 लक्ष तुळशी अर्चन आनी 1,000 विष्णू सहस्रनामांचे पारायण दशदशांशवन हे गणपती सन्निधानांत प्रथमता घडलें. त्या निमित्तान करता महाविष्णूले वेंकटरमणाले गणपतीला आशिर्वादान हे देवस्थानाची अभिवृद्धी जायत गेली. ताजे नंतर 4 म्हळ्यार एप्रील 17 2003 सभागृहाचे म्हळ्यार आमकां खंयचे एक लग्नाचें आनी उपनयनाचें आनी खंयचे एक लोकांक जेवण प्रतिश्ठा वेळाचेर संतर्पणे बद्दल आमी हांगा लागीं एक सभागृहाचें तांगेले एक आमी मागणी दवरली. सभागृह बी तुमगेलो आतां एक अवकाश म्हणून तांणी ताजे बद्दल बी आमकां धनसहाय करून चंद्रतीर सभागृह बांदून तांगेलें बापसून नांव गोविंदराव सभागृह म्हणून खंयचे एक तांणी आमकां उद्घाटन करून दिलें. त्या निमित्तान करता आमी तांकां भारी चिरवण आसात. गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिते शरणु त्रिजगवंदितनाद देव देवने शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिते शरणु त्रिजगवंदितनाद देव सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिपे शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु त्रिजगवंदितनाद देव देवने शरणु त्रिजगवंदितनाद देव देवने शरणु
ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತ್ತು ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತ್ತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತೆರದಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತೆರದಿ ಸುಂದರಾಂಗನ ಪದದೊಂದಕ್ಕೆರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಾಂಗನ ಪದದೊಂದಕ್ಕೆರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಹರನತನಯನೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ಸುರನರವರದ ಹರನತನಯನೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ಸುರನರವರದ ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಪಿಡಿದು ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಪಿಡಿದು ಪೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡನು ನೆರೆದ ನಿನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡನು ನೆರೆದ ನಿನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ತ್ವರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ತ್ವರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಹೊದ್ದಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಹೊದ್ದಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಅಬ್ಧಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಳ್ವ ಅಬ್ಧಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಳ್ವ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು
ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು. इतले वेळते तुम्ही होन्नावर रायनकेरे श्री गणेश मंदिर पळयले. आता एक सान विराम घेऊया. Devagiri Tea presents Devadarshana. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही होन्नावर रायनकेरे श्री गणेश मंदिर पळयत आशिल्लेंची. जय गणेश देवा माता जागी पार्वती
श्रीनिवास कल्याण उत्सव त्याची वेळाचेर तांगेल्या एक तांगेल उपस्थितीन म्हळ्यार जगन्नाथ शेणैल हांगेल्या एक हातान श्रीनिवास पद्मावती कल्याण उत्सव ते सभागृहांत आमी पयलेचे म्हळ्यार लोकांले विवाह कार्या वतीन पयलीं देवालयाचे एक पद्मावती श्रीनिवास कल्याण करून ताजे नंतर लोकांक एक आमी कल्याण उत्सवाचे म्हळ्यार एक विवाह कार्याचे की उपनयन आदी विवाह कार्याचे सर्व रितीन आमी करता म्हणून चिंतन करून तांणी तांगेल उपस्थितीन तुची कांयचे एक श्रीनिवास कल्याण उत्सवाचे 18 एप्रिल 2003 तो श्रीनिवास पद्मावती कल्याण उत्सव आमी विजृंभणेचेर घडयलो. तदनंतर तातूंत गणपती अथर्वशीर्षान सांगितलें आसा प्रति दिवस गणपती अभिषेक करता जाल्यार गणपती अथर्वशीर्षान यो मोदक सहस्रेण यजती सवांचिता फलमवाप्नोति म्हणल्यार आमकां एक देवान चिंतन केल्या प्रकार देवाल एक चिंतने प्रकार 1 लक्ष मोदक हवन हांगा आमी 8 दिवस पर्यंत महागणपतीला सन्निधानांत तो गणपती अथर्वशीर्ष मंत्राचें हवन घडयल्लें आसा. तदनंतर खंयचे एक भागवत सप्ताह आमगेलो समाजाच्यो गण्य व्यक्ती जावन आशिल्लो डॉक्टर पवन श्रीपाद भट हुबळी कामाक्ष देवस्थान अर्चक तांणी 7 दिवसाचें भागवत सकाळीं पारायण करून सांजेर आमकां एक मार्गदर्शनांत भागवत आमगेलो माधव संप्रदाय प्रकार भागवत सप्ताहाचें बरे रितीन आमकां तांणी एक आमकां मार्गदर्शन दिलें आसा. त्या भागवत सप्ताह केले निमित्तान आमगेले देवस्थानांत खंयचेच एक जाग्यार खंयचे दोश उरो ना आयिल्ले लोकांक कसले कश्ट उरो तां निवारण जेवच्याक भागवत सप्ताहाचें आमगेलो माधव संप्रदाय प्रकार ताजे प्रसाद आमी लोकांक दिते आसाचे त्या निमित्तान आमगेले देवस्थानाचें आनी भागवताचें सर्व रितीन आमकां मार्गदर्शनाचेर आमगेलें जीवन उद्धार करून घेतलें. तदनंतर आमी लक्ष एक सिंदूर अर्चन करता म्हणून मनान चिंतन केलें. गणपतीक सिंदूर म्हळ्यार अति प्रीत त्या प्रकार आमी जून 21 तारखेक 2003 इसवींत जून 21 तारखेक 1 लक्ष सिंदूर अर्चन आमी महागणपतीक करिल्लें आसा. तदनंतर 1 लक्ष दुर्वांकुरांचें अर्चन करता म्हणून आमी मनान चिंतन केलें. त्या प्रकार अंगारक संकश्ट आशिल्ली 2004 इसवींत ऑगस्ट म्हयनो श्रावण म्हयन्यांत 3 तारखेक 1 लक्ष दुर्वार्चनेचें आमी महागणपतीला सन्निधानांत अर्पण करून तागेलो प्रसाद घेतिल्लो आसा. तदनंतर लावत म्हणून सांगल्यार पूज्य आमगेले शिवानंद सरस्वती म्हळ्यार कैवल्य मठाधीशाच्या एक तांगेल्या मार्गदर्शनाचेर 1 लक्ष लाजा हवन आनी गिरिजा शंकर कल्याण उत्सव डिसेंबर 17 तारखेक 2009 इसवींत 7 दिवस पर्यंत लक्ष लाजा हावूची अथर्वशीर्ष मंत्रान हवन घडयल्लें आसा. तदनंतर नवरंगाचें उद्घाटन हेंचे एक नवरंगाचे भूषण कदम म्हणून तांकां पुत्र संतान जाल्लें नाशिल्लें. एक चेल्ली आशिल्ली पुत्र संतान जाल्लें नाशिल्लें त्या निमित्तान आमी सांगलें महागणपतीला आशिर्वाद पुत्र संतान जाता आनी आमकां ही गणपतीला एक तेन्ना नवरंगाची एक आमकां मना इच्छा आसा म्हणून तुमी आतां पळयत आसाची नवरंगाचे खंयचे एक तांणी ताका कसले एक लागील खर्च की चंद्रतीर्थ नवरंगाचें उद्घाटन हे बदल तांणी एक आमकां मनान धनसहाय करून नवरंग आमी बसका रावन ते 2011 इसवींत 7 म्हयन्यांत म्हळ्यार 7 फेब्रुवारी 7 तारखे दिवस तें उद्घाटन करून घेवन ते महागणपतीक अर्पण केलें तांणी. ती बी आमी भारी एक आनंदाचे दिवस. तदनंतर लक्षावती हाजे सेवा घडयल्ली आसा. लक्षावती दुर्वार्चनेची सेवा महागणपतीला सन्निधानांत पुन्हा घडयल्ली. त्या निमित्तान भक्त महागणजान कडच्यान हे गणपतीला सन्निधानांत लक्षाचे प्रत्येक लक्षाचे आहुतीचे हवन की लक्ष दुर्वार्चन लक्ष मोदक हवन लक्ष समिदे हवन हे महागणपतीला सन्निधानांत आमी 1 नोव्हेंबर 1 तारखेक 2021 इसवींत परत पुन्हा घडयले. तदनंतर पूज्य पेजावर मठा स्वाम्याले एक आनी फरीमार मठा स्वाम्याल्या हातान मुखमंटपाचे तांब्राच्छादीत म्हळ्यार आमी पयलें दगडाचें आशिल्लें तें काण घेवन तांब्राचें म्हळ्यार तांब्याचें एक आच्छादन जावन आशिल्लें तसलें तुमी भायर पळयल्लें आसा. दिव्य नव्य भव्य जावन आशिल्लें तसल्या तांब्र आच्छादीत मुखमंटपाचें उद्घाटन आमगेले परमपूज्य जावन आशिल्लें तसलें पेजावर श्री आनी फलमार श्री तांणी 2 श्रीगळ म्हळ्यार परम स्वाम्यान येवन घेवन ताजें उद्घाटन करून आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.
गणपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आत्मीय बंधुनो तुमका आमगेले हें देवदर्शन कार्यक्रम मनाक संतोष दिवनासच्या पुरो आजी तुम्ही होन्नावर रायन केरे श्री गणेश मंदिर पळयले आमगेल कार्यक्रम सद संजेरी 8 to 8:30 तशीची सकाळी रिपीट शो 8 to 8:30 स्पंदन वाहिनीरी तुम्ही पळोवच्या शकताती तुमगेल सकड इष्ट वर्गाक आणि तुमगेल बंधू मित्रांक हे कार्यक्रमा विशयांत सांगाती आमगेले समाजाचे सक्कड देवस्थानाचे एक दर्शन करचे प्रयत्न आम्ही हांगा करता असती कार्यक्रम पळयले तुमक सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार।
Devagiri Tea presents Devadarshana.